नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. टॅक्साचे येणावळीचे गणित गडबडले. व्यावसायिक कर पडलो 50 कोटींनी. टार्गेटा परस 41% उणे. कराची तूट तेकू येता 500 कोटींक. पळयात सरकाराच्या तिजोरेचो पंचनामो. मिड डे मील गांवच्या भुरग्यांची गरज. शारांतल्या चडशा पालकांक गरज ना. वीख बाधेचो भंय तरी गांवच्या भुरग्यांक ना पर्याय. पालक म्हणटात येवजण दियात शाळांकडेन. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत वाळपय पीटीएसात काय गजाली जाग्यार. गेटीर सेक्युरिटी. आयिल्ले गेल्ल्यांक पीटीएस बंद. व्यवस्थापन मात आशिल्ले तशेंच. पळयात दुसरो रिपोर्ट. मायनिंग बेगीन चालू जावचें म्हणून केंद्राचेर दबाव हाडपाचे यत्न. गोंय एक दीस पुराय बंद दवरपाचेर मायनिंग कामगारांचो चल्ला विचार. 3 ऑगस्टाक निर्णय. खेळामळार राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींनी वांटेकार जातल्यांक प्रवास खर्च. खेळात करियर करतल्यांक सरकार आंखता येवजण. मुख्यमंत्र्यान केलो बुद्धीबळ पटूंचो भोवमान. आनी आंतरगांव फुटबॉल सर्तींनी भायल्या राज्यांतल्या खेळगड्यांक मेळटले खेळपाक. गोंय फुटबॉल संघटनेन घेतलो म्हत्वाचो निर्णय. खबर विस्तारान. सरकाराचे टॅक्साच्या येणावळीचे गणित अनूय गडबडलां. ह्या अर्थीक वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत वेवसायीक कर येणावळ पळयल्यार पोरू परस 50 कोटी उणे. 8% फाटी आसा. अंदू थारायल्ल्या कराच्या टार्गेटा परस 41% उणे. पोरू पयले 3 म्हयन्याक सरकाराक 300 कोटींची मायनिंग रॉयल्टी मेळिल्ली. ते शिवाय लिजांच्या स्टॅम्प ड्युटीचेर 300 कोटी जोडिल्ले. मायनिंगाच्या कोफुजांव कोर्टात सुटना जाल्ल्यान ह्या येणावळीची अंदू शाश्वती ना. प्रुडंटान ह्या कर वसुलीच्या परिस्थितींतलो मार्चांतल्या बजेट पंचनाम्यात सारको अदमास केल्लो. पळयात सरकाराच्या तिजोरीचो पंचनामो. मायनिंग बंदीचो परिणाम व्यावसायिक कर येणावळीचेर अंदूय थेट दिसता. सरकार वास्तवा परस 500 कोटी जादा टार्गेट दवरता हो अदमास प्रुडंटान अंदूच्या बजेटाच्या पंचनाम्यात उक्तायल्लो. सरकाराच्या येणावळीची वाटचाल तेच दिशेन चल्ल्या. सरकारान जवळ सगळे नवे कर प्रस्ताव एप्रिलांतच चालीक लायले. मात येणावळीची परिस्थिती सुदारिल्ली दिसना. एप्रिल ते जून हे पयले 3 म्हयन्यांत सेंट्रल सेल्स टॅक्स, वॅट, एंट्री, एंटरटेनमेंट आनी लक्झरी टॅक्स मेळून वट्ट वेवसायीक कर येणावळीचे आंकडे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. व्हॅट 8% पडिल्ल्यान येणावळ समांतर पडल्या. आतां सरकारान थारायल्ल्या वेवसायीक कराचे वर्सकी टार्गेटाची परिस्थिती पळयात. सरकारान 2675 कोटीचे वेवसायीक कर वसुलीचे टार्गेट दवरला. पोरू परस वट्ट 33% चड. पोरू 2013 कोटीच वेवसायीक कर जमिल्लो. सद्याची 8% नेगेटिव्ह वाड फुडल्या 9 म्हयन्यांत नेट धरून शुन्याचेर सुद्धा पावली जाल्यार सरकाराक वेवसायीक कराची वर्सुकी मोख गाठपाक 662 कोटींचो कर उणे पडटलो. गोंयची अर्थवेवस्था खंय वता हाचो अदमास राज्यांतलो डिझेलाचो खप पयल्यार येतलो. गोंयच्या पेट्रोल पंप वाल्यांची संघटना सांगता ते कोतान डिझेलाचो खप पयल्या 3 म्हयन्यांत 8%नी पडला. मायनिंग वाठारांत तर 70% पडला. एप्रिल ते जून हे फाटले 3 म्हयन्यांत डिझेल पोरू परस 5500 किलोलिटर उणें खपलां. म्हणजे प्रत्येक पंपा फाटल्यान 50 किलोलिटर उणें. गोंयांत सुमार 110 पेट्रोल पंप आसात. मायनिंगाचो अर्थवेवस्थेचेर परिणाम आसूनय सरकारान अंदू GDPचे 12% वाडीचो अदमास केला. डिझेल पळयशें जायत जाल्यार पेट्रोल पंपा वयल्यान डिझेलाची नेगेटिव्ह ग्रोथ आसा. ती 8% नेगेटिव्ह ग्रोथ आसा. 8% एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर. फाटल्या वर्सा ताच्या पयल्या वर्सा पेक्षा कमी जाल्ली. ती अंदूच्या वर्सा परत 8% आनी कमी जाल्या. ताजें ट्रान्सलेशन इन टू वॉल्युम्स इज अबाउट 5500 KL फॉर द क्वॉर्टर. मायनिंग जर चलना जर जायत थंय पेट्रोल पंप जे कन्झ्युमर पंप म्हूण आसा पळय, व्हडले व्हडले मायन्स, कांय व्हडल्यो इंडस्ट्रीज, हांकां पुलीस, हांकां सगळे कंपनी डायरेक्ट सप्लायज करता. हे डायरेक्ट सप्लाय जे आसा ते मायनीचे पंप जवळ जवळ बंद पडिल्ले आसा. सरकाराची येणावळ आनी अर्थवेवस्था सध्या वाडपाची सोडून उलटे दिशेन वता. पोरू पयल्या 3 म्हयन्यांत सरकाराक 300 कोटींची मायनिंग रॉयल्टी मेळिल्ली. त्या शिवाय सरकारान लिजांच्या रिन्युअल स्टॅम्प ड्युटीचेर 300 कोटी जोडिल्ले. अंदू हे येणावळीची शाश्वती ना. तातूंतच वेवसायीक कराचे गणित 500 कोटींनी हालता. म्हणजे एकंदर 1000 कोटींचे येणावळीचे अंदूय सरकारा मुखार प्रश्नचिन्ह. सामाजीक येवजण्यो
आनी मोठमोठे प्रकल्पांची गाडी सरकार फुडें व्हरतलो काय अंदू थोड्यो येवजण्यो गुठलायतलो होच मोठो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मिड डे मील हे गांवांतल्या भुरग्यांची अजुनी गरज, मात शारांतल्या चडशा पालकांक तांची तितली गरज दिसना. गांवची भुरगीं मदले सुटयेचे खाण पोटाचे भुकेक खातात खरे, पूण भीत. गोंयांत हे वर्सभरांत घडिल्ल्या वीख बादेचे 5 प्रकरणां उपरांत कांय जाणांनी भयान सरकाराचें फुकट खाण सोडूनय दिलां. जाता नजर करून भुरगीं टिफीन हाडटात. प्रुडंटान गांवच्या शाळांनी वचून येवजणेचो नियाळ घेतलो. पालक म्हणटात येवजण बरी, पूण सरकाराचें सारकें लक्ष जाय. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. मिड डे मील म्हणल्यार सध्या सवाय खाण पोटफुगरे. ही येवजण सध्या पालक आनी भुरग्यांचो चर्चेचो आनी हुस्क्याचो विशय जाला. फाटल्या वर्सभरांत वास्को, चिखले, काणकोणा, उजगांव आनी कोरगांव अश्यो एकार एक केशी घडल्यात. केशी घडटा तसो येवजणेक भुरग्यांचो प्रतिसाद देंवता. पालकूय भानगड नाका म्हूण येवजणेचे 4 हात पयस आसात. मात गांवांतल्या भुरग्यांक पर्याय ना. तांकां मिड डे मील चुकना. मिड डे मिलाचें खाण बरें लागता अशें भुरगीं म्हणटात. प्रुडंट काणकोण, फोंडें, मुरगांव, बार्देस सारकेल्या तालुक्याच्या गांवांनी वचून भुरग्यांक मेळ्ळें. आमकां हिंगा बरें मेळटा खावपाक. पाव भाजी बी बरें मेळटा आनी पुलाव ते बरें मेळटा. सकाळ फुडें हांव च्या पिवन येता, मागीर इंटरवल म्हळ्यार भूक लागता, तेचे खातीर हांव स्कुलांतली बी घेता. घरा कडच्यान हांव कांय हाडना, मागीर म्हाका शाळेंत खावपा पडटा. घरा कडल्यान तूं टिफीन हाडटा? कित्याक? आमकां घरा कडेन टिफीन दिना. घरा कडेन टिफीन दिनाक? मागीर इस्कॉलान मिड डे मील घेता तूं? हय, आतां हांव घरा कडच्यान हाडटा. आतां घरा कडल्यान मिड डे मील हाडटा. आतां इस्कॉलान तुमकां दिवपा बंद केलां? हय, आनी आमी सगळ्यां भुरग्यांक दिला की आमी मिड डे मील दिल्यार खावची नाय म्हणून. स्कुलानच ते मिड डे मील करपा जाय, कित्याक तितून सिक्युरिटी आनी भुरग्यांका फूड पॉयजनस बी जावचें ना. तूं इस्कॉलान टिफीन घेता? ना, आतां पयलीं गेल्ले, आतां येयला. कित्याक? पाल बी घालता. कोणी सांगलें? मम्मी. तूं टिफीन घेता इस्कॉलान? ना. कित्याक? हांव घरा कडल्यान हाडटा. चड करून शारांनी जांकां चुकना ती अजुनूय खातात. जांकां परवडटा तांणी हें फुकट खाण सोडूनच दिलां. भुरगीं टिफीन व्हरपाक लागल्यात. शारांतल्या पालकांक येवजण मानवना. कांय जाण म्हणटात सरकारान येवजण शाळेच्या वेवस्थापनाक चलोवंक दिवची, तर कांय जाण म्हणटात सरकारान येवजणेचेर पयशे घालचे वाट्याचे पालकांकूच दिवचे. ही ती जबाबदारी जी आसा मध्यान ती तुमी जबाबदारी स्कुलांक दिया, स्कुलाचे पिटीएक दिया. आतांच्या परिस्थितीन अशें आसा की खंयच्याच पेरंटांक तो मध्यान नाका अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. जाल्यार हो जर नाका जाल्यार तुमी दाखपाचो तुमी कित्याक प्रयत्न करता असो आमचो सरळ पालकांचो प्रश्न आसा. तेंच्यांनी कितें तरी हें करचो, तसो उपाय करचो. एक कितें फ्रुट्स दिवचे, नाजाल्यार एक काटी पाव दिवचो किंवा अशें दुसरें कितें करून दिवचें. नाल्यार तरी ते पयशे पालकां कडेन दिवन पालकांक कडसून डायरेक्ट तेंच्यांनी भुरग्यांक दिवचो. गव्हर्मेंटान मध्यान आहार बंद करचो आनी तितलेच पयशे पालकां कडेन दिवचे. एक तर फ्रुट्स दिवं जाय, नाल्यार ते आपल्या इस्कॉलानूच आपल्या टिचरींच्या फुड्यान रावन शिजोवन ते तांकां बरे विटामीन अशें मेळटले तशें करूंक जाय. स्कुलान केलें, मॅनेजमेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली जाल्यार आमी तेजी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक शकतात, जावं न्यूट्रिशन चड हाडपाक शकतात. तितून क्लिनिनेस मेन म्हणजे क्लिनिनेस सांबाळपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.